बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या मोगाच्या फ्रांसिस्क पाप साहेबाक देवान निमाण्या सोमारा दीस आपणा सरशीं आपोवन वेलो देखून ताणें आपली 80 वर्सांची ह्या संवसारान आपली यात्रा सोंपयली आनी ताच्या मरणान आमच्या अपुर्बायेच्या पाप साहेबाच्या मरणान आख्खी पवित्र सभा दुखी जाल्या. आनी आयज आमी आमच्या गोंयदामांच्या धर्म प्रांताची एक देवाच्या भुरग्यांची फामील कशी आमी बावार्तान हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या सोंपलेल्या पाप साहेबा खातीर मागूंक, ताच्या देण्या खातीर दिन वासूंक. ताणें आमकां आपल्या जिवितान म्हत्वाचें दायज लेगसी दवरला तें आमच्या जिवितान चालू दवरूंक. फ्रांसिस्क पाप साहेबान 12 वर्सां पवित्र सभेचें फुडारीपण चलयलें. जेजूच्या काळजा सारको ल्हानवीक हुस्क्यान भरलेलो दोयाळ गवळी कसो तो जियेलो. ह्या आमच्या हुस्क्यान भरलेल्या दोयाळ गवळ्याच्या देण्या खातीर आनी ताणें 12 वर्सां पवित्र सभेक दिलेल्या मार्गदर्शना खातीर ह्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक आमी दिन वाचुया. आनी आमच्या फ्रांसिस्क पाप साहेबान देवान सासणाची शांती सुबामपणी फावो करची म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान देवाक विनंती करुया. आनी हे बाबार्ताचे समोरमणेक तयार जावंक आमी देवा मुखार सगलीं पातकी म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागिवोन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों.
Gloria in excelsis Deo. Pratuja. Deva, tuzo mokorteliang, tuns visvashiponan inam ditai. Francisc amcha bagiond bapak, tuvem bagiond Pedrucha zagyar, tuja indatso gongli nemloloi. Ya sonsaran, tuja mogatso ani kaklutitso, visvashi muniarito aslo. Turata sorgar, tos tuzo mog ani kaklut, sasnang tuja gopan bogung, taka favokor. Amcha somia tuja puta, Jesu Krista udeshi. To korodeu tuje sove, povitratmiancha ek ponan, jieta ani razvodki soloita, sasnancha sasnang. आयच्या पयल्या वाचपान पेद्रू जुदेवा लागीं उलोवन म्हणटा जिवीत दाताराक तुमी जिवेशी मानलो तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केलो आनी हाचे आमी गोवाय आनी शुभ वर्तमानान आपल्या शिसांक नव्यान दिसती पडून आपूण खरेपणी जीव आसा म्हूण जेजू खात्री दिता आनी जेरुजाल्याक सुरू करून सगळ्या संवसाराक आपल्या पुनर्जीवनपणाचे गोवाय जावंक मागता. चितान देवाचें उतर आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. आदी लोंगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी सुवांवची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर अजाप जावन सगलो लोक ताचे वाटेन सालोमाच्या मुडलेल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो.
लोकांक पळोवन पेद्रून म्हळें, इस्रायलाच्या मनशांनो, तुमी हाचे विशीं कित्याक अजाप जातात? ओ कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमच्या खाशा पोदवेन ओ पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्राहमाच्या, इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजाच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मोत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तोरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवाचेर आमी भावात दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार ठेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जे तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग दिवंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जे देवान आदीं सांगलोलें ते ताणें हे भाशेन शाट्टी पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सोरशीं परतून येयात. हे परी तुमची पातकां भोगसोतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुसवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणेन तुमचे खातीर नेमलोल्या अभिशिक्ताक मुणगे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी देवान परगट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसोडणेचो काळ ये पर्यान जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर हो म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पोर देव उपसयतलो. तो सांगीत तितलेय तुमी चितान आयकुचे. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकोना ताका परचेंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएला थावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगल्यांनी ह्या दिसांची खबर आदीं फुडें सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराची दायजी. कित्याक अब्रामाक देवान अशें म्हळें, तुजे संस्थे वरवीं पृथ्वीच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगल्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें. Sorvespora amcia deva, shekan shek pritumece, kitle vorte na tuže. Shekan shek pritumece
तुझ्या हाताच्या रोचनाचेर ताका अधिकार दिला आसा तितले तुवें ताच्या पांया तोंडा दवरला Sorvesporan godilo diso Suntoshiani anon borit sauya Servis por तुमचे सवे आसूं लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान
एमावसा थावन परतून आयलोल्या शिसांनी वाटेर घडलोली खबर जमलेल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें ओळखलो तें सांगलें. अशें उलयता थंयच आसतना जेजू तांचे मदेकोद उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासल्यात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात, तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार तीं तोरूय दुबावतालीं आनी इतले तोटाकलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावूंक आसा? आनी तांणी ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे उजीर केलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांव तुमकां सांगतालो तें हेंच. मोइजेसाची समूट, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशीं जें बरयलोलें आसलें तितलेंय खरें जावंक जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलोलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरोन सोंसूंक जाय, तिसऱ्या दिसा तो मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकाचें बोगसणें सगळ्या पोरसांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गवाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोशा मोगाच्या बाबां भयणीनो, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या काळान आमी आसा आनी ह्या दिसांनी पवित्र सोबेचो सेवाधर्म आमकां जेजूच्या शिसांक पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचो अणभव अदीक खोलायेन करूंक आनी आमी ताचे पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजूचे गोवाय कशें जियोंक आमचो आवंडो थिरावंक ह्या दिसांनी देवाच्या उतराचीं वाचपां आमकां आमंत्रण करता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी सुरवातेकूच आयकलां कोण भाशेन ते दोग शीस जे निराशीपणान एमावसाची वाट टांगताले, जेजू तांकां मेळूंक येता, तांकां सांगात करता, तांचें आयकता, तांचे दुखी हुस्के समजून घेता, उपरांत आपल्या उतराचो प्रकाश तांचेर फांकयता आनी शेकी जेवणा मेजार आसतना उंडो मोडून तांकां आपलो खासगी अणभव दिता. आनी हो जेजूचो अणभव, जिवंत जेजूचो अणभव केल्या उपरांत तांचें जिवीत सारकेंच बदलता. ते बोळान भरतात. दे आर एम्पावर्ड. रात म्हूण पळयनासतना, जेरुसल्याक वचपाची वाट लांब म्हूण पळयनासतना धांवी धांवी वेतात. कितें करूंक? जिवंत जेजूचो अणभव दुसऱ्यांक दिवं. आनी जेन्ना ते जेरुसल्याक पावतात, जेजूचे दुसरे शीस तांकां मेळटात. ते खुशालकायेन सांगतात, आमी जेजूक पळयला आनी सिमोन जेजू मेळूंक आयला. जेजूचो अणभव ते एकामेकाक दितात. आनी ते आपणा मदें उलयता आसतना, आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, दारां धांपलेलीं आसतना जेजू तांचे मदें उबो जाता आनी तांकां म्हणटा, शांती तुमकां. आनी ते भियेतात. तो भूत म्हूण समजतात.
आनी आपूण खरें जिवंत जालां म्हूण दाखोवंक जेजू तांचे लागीं विचारता तुमचे लागीं कितें खावंक आसा आनी ते ताका थोडें भाजलेलें नुस्तें दितात आनी तो तें खाता आनी तें केल्या उपरांत पवित्र पुस्तक आपणा वयर सरवंडारा वयर कितें सांगता तें तांकां नव्यान उगडास करता मनशाच्या पुताक जिवेशी मारूंक जाय तो खुर्सार मरूंक जाय आनी उपरांत तो पुनर्जिवंत जातोच ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें परगटूंक जाय आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगता तुमी हाचे गोवाय यू आर टू बी माय विटनेसीस ही आमची जबाबदारी जेजूचे गोवाय कशें जियो आनी कोण भाशेन पेद्रून आपणाची जबाबदारी चलयली ती आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां पेद्रू ओस्कोत आसलेलो कोश्टांच्या वेळार असोकतायेन सोकला पडलो जेजूक नाकाल्लो पूण जिवंत जाल्या उपरांत जेजू ताका आपलो खासगी अणभव दिता आपणाचो मोग करता काय म्हूण ताका आमी जातांक सांगा म्हज्या शेळयांक राख म्हज्या शेळयांचो सांबाळ कर आनी आमी जाणो पेद्रू आनी जुवांव देव मंदिरान वेतना तो ल्हानगो मनीस भीक मागतना ताका मेळटा आनी पेद्रू जाणें आतां जेजूचो अणभव केलोलो पवित्र आत्मो घेतलोलो तो त्या ल्हानग्याक सांगता भांगार रुपें तुका दिवंक आमचे लागीं घडना पूण आमचे लागीं एक वस्त आसा जेजूच्या नांवान तुका सांगता उठ आनी तो ताच्या हाताक धरता आनी उबो करता आनी तोय आपली भावार्थाची यात्रा करून तांचे बरोबर देव मंदिरान वेता देवाक वाखाणटा आनी देखून सगलो लोक पेद्रू फाटल्यान येता आनी पेद्रू त्या लोकांक सांगता तुमी आमकां कित्याक पळयतात आमी ह्या ल्हानग्याक बरो करूंक ना जेजूच्या नांवान आमी ताका जेजून ताका बरो केलो ह्या जेजूक तुमी खुर्सार मारलेलो आब्रामाचो इजाकाचो तो देव आसलो पूण देवान ताका पुनर्जिवंत केलो आनी आमी ताच्या पुनर्जिवंतपणाचे गोवाय वी आर विटनेसीस ऑफ द रिजन लॉर्ड बाबा भयणीनो आयज आमी व्हडा मोगान फ्रांसिस्क आमच्या पाप साहेबा खातीर देवाक दिन वासूं ताचे खातीर मागूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब जिवंत जेजूचो खुशाल बरीत गोवाय आनी बऱ्या गोवळ्याचो परजोळीत रूपकार कसो जियेलो पोप फ्रांसीस लिव्ड एज ए जॉयफूल विटनेस ऑफ द रिजन लॉर्ड and as a shining image of the good shepherd. जेजू भाशेन फ्रांसीस पाप साहेब पयले सुवातेर देवाचो मनीस आसलो ही वॉज अ मॅन ऑफ गॉड ताच्या जिविताची पाळां जेजू सोबें खोल रिगलेलीं आसलीं ही वॉज अ मॅन ऑफ गॉड डीपली रुटेड इन जीसस जे ताचे सांगाता सांत मार्ता घरान जियेताले ते अशे गोवायकी दितात कोण भाशेन पाप साहेब फ्रांसीस पाप साहेब सकाळीं फुडें उठून परम संस्कारा मुखार मागणें करून जायतो वेळ सारतालो वरांची वरां सकाळीं फुडें जेजुट्यार उठून मागणें करतालो आनी देखूनच जेन्ना ताका पाप साहेब कसो विंचून काडलो आनी तो भायर आयलो ताणें ल्हानविकायेन आपली मान बागावून लोकांक सांगलें म्हजे खातीर मागात म्हाका तुमचो आशिर्वाद दिया प्लीज प्रे फॉर मी गिव मी योर ब्लेसिंग आनी कोणूय ताचे शीन गेलो जाल्यार म्हाकाय जायते फावटी ताका मेळूंक सयक मेळ्ळो ताचीं उतरां सदांच ही आसलेलीं प्लीज प्रे फॉर मी म्हजे पासत मागणें कर देवाचो मनीस तो आसलेलो आनी देखूनच एक फावटी खंय कित्याक तो लोकां मदें भोंवतालो म्हूण ताका एका कार्दियालान सांगलें खंय होली फादर you must be careful about your security and pap saheban sangle khoi I'm not worried about that then dev paletalo God will take care of me I'm not worried about my personal security God will take care of me atan to hospitalantlo bhair sottoch ज्या कार्दियालाक तो मेवलो तो कार्दियाल म्हाका अशें सांगतालो जेन्ना त्या कार्दियालाक ताणें सांगलें खंय हांव तयार आसा देवाक जाय तेन्ना ताचे सरशीं वचूंक हांव तयार आसा आय एम रेडी टू गो टू गॉड वेन एवर ही कॉल्स मी तो देवाचो मनीस आसलो देवाच्या एकचारान जियेलो जेजूक चिकटून रावलो आनी देखून ताणें आपल्या जिविताची पर्वा केली ना काळजीदारपणान जियेलो आनी मोगान बापा सरशीं परत गेलो आमकांय
आमी देवाची मनशां कशीं जियो आमच्या जिविताची पाळां खोल खोल जेजू सोबें पुनर्जिवंत जाल्ल्या जेजू सोबें रिगोवंक पाप साहेबाचें जिवीत आमकां स्फूर्ती दिता पूण तो देवाचो मनीस आसलो देखून ताच्या जिविताचो दुसरो मुखेल बाजू another important dimension तो दुसऱ्यांचो मनीस आसलो he was a man for others जेजू भाशेन ताचें जिवीत आख्खें जिवीत मोगान केल्लें आपदान जावन आसा the life of Pope Francis is a perfect self gift of love आनी थोड्योच चिंता हांव तुमच्या दोळ्या मुखार ताच्याच दाखल्यांचेर आटापलेल्यो तो पाप साहेब जातूच रोखडीच ताणें एक अपोस्टोलीक शिडकावणी अपोस्टोलीक एक्झोटेशन एवांजेली गावदियूम शुभ वर्तमानाची खुशालकाय आनी ह्या शिडकावणे उदेशी थ्रू दीस अपोस्टोलीक एक्झोटेशन पवित्र सोबे वयर आपलो दिश्टावो तो उगडावंक ही brings out his vision of the church as a missionary church, a church that goes out, a church that gets soiled, with dirty hands to serve those on the peripheries. आणि हे पाप साहेबान नोईच उतरांनी केले आपल्या जिवितान दाखयलें. He was a witness of the joy of the gospel. पाप साहेबाक खासगी पळोवंक म्हाका जाय ते सोयेक मेळ आनी हांव जाणा जायते फावटी तो कश्ट वतालो ताका उबो रावंक कुस्तार जातलें पूण ताच्या तोंडाचेर सदांच हांसो आसलो. ही वॉज अ जॉयफूल पर्सन. आय नेवर सॉ हिम विदाउट अ बीमिंग स्मायल ऑन हिज फेस. ताणें आपल्या जिवितांतल्यान शुभ वर्तमानाची खुशालकाय परगटली. ल्हानविकायेन जियेलो, सादेपणान जियेलो. म्हाका 2-3 परिशदींक वांटो घेवंक सोयीक मेळ्ळो. सुरवातेक तो एकदम बरे भलायकेन आसलो तेन्ना आपल्या घरांतल्यान सिनोदाच्या परिशदाच्या वासऱ्यान चलून येतालो. केन्नाच मोटरान येनासलो. पावस पडलो जाल्यार सोत्री घेवन येतालो. ल्हानविकायेन जियेलो. बायलो गोणगोण, बायली पदवी सगळी सोडून दिली. साद्या घरान जियेलो. सादो मनीस. सगळ्या दुसऱ्यांक मेळूंक तयार आसलो, अवेलेबल. जेन्ना आमी बिस्पांची आदली मिना विजिटाक गेल्ल्या आनी आमी सगळे ताका मेळपाचे आसल्या आमी त्या ओसऱ्यान पावचे आदीं तो थंय आसलो. दारार उबो आसलो आमकां येवकार दिवंक. टू वेलकम अस. ही वॉज ऑलवेज अवेलेबल. And while being available to everybody, he had a special attention to the old, to the disabled, to the children. तो लोकांमध्ये उरपोजीमध्ये असलो पर्यंत कोण पिडेस्त आसा, कोण जोखमी जाला, कोण अपांगूळ आसा, कोण गरीब आसा, ताची नदर तांचेर आसलेली. ताचें जिवीत ल्हानविकायेन, सादेपणान, खुशालकायेन सारलेलें जिवीत आसलें. उपरांत ताणें दुसरी एन्सिक्लिकल चीट फ्रातेल्ली तुती ही परगटली. आनी हांतल्यान पवित्र सोबेन आमचें मन कसलें जावंक जाय, कोण भाशेन पवित्र सोबा, दोयाळ सोबा जावंक जाय. द चर्च मस्ट बी मर्सिफूल. आनी हाकाच लागून ताणें काकळुतीचें उत्सवी कोरोस परगटलें. इन 2016 ही अनाउन्स्ड द इयर ऑफ मर्सी. आनी थंय तो म्हणटा देवाचें नांव म्हळ्यार काकळूत दोया जावन आसा. द नेम ऑफ गॉड इज मर्सी. आनी देखून म्हणटा पवित्र सोबेचें मुखामळ, पवित्र सोबेच्या फुडारीपणाची वागणूक काकळुतीची, दोयेची जावंक जाय. दुसऱ्यांचेर फॉर्मोणां मारिना जावं. आनी देखून तो म्हणटालो द चर्च is not called to be a museum of saints. It is called to be a field hospital for sinners. आनी देखून तो सोगतांक, पातक्यांक, दोया दाखोवंक ताचो हुस्को आसलो. आनी हाकाच लागून सुमार 3 वर्सां आदीं परिशोदीक सभा आमी बांदूंक ताणें आमकां उलो मारलो. वी स्टार्टड दीस सिनडल जर्नी. आनी ताका जाय आसलें पवित्र सोबेन सगळ्या वांगड्यांनी, फुडाऱ्यांनी एकामेकाक आयकूंक, टू लिसन. एकामेका सांगता भाव भयणां कशीं आमचो प्रवास करूंक, समाजाचे देगेक जियेतात तांकां वेंगोवंक. ही ड्रेम्ड ऑफ एन इन्क्लुसीव चर्च, ऑल एम्ब्रेसींग चर्च, where everyone is respected. खरीत भाशेन
लौकिकां सोबें ओस्तोऱ्यां सोबें ताणें हुस्को दाखयलो. लौकिकांक ओस्तोऱ्यांक पवित्र सोबेच्या जिवितान फुडारीपणान वांटो दिवंक ताचें सोपण आसलें. ताका खेरीत भाशेन शांतीचो हुस्को आसलेलो. ही वॉज अ पोप ऑफ पीस. Even before he died, his last message was, I hope, this is my hope, that there will be peace in the world. संवसारान शांती आसतली म्हूण म्हाका बोरवासो आसा. He worked for peace. He appealed to the leaders of the world strongly, courageously for peace. He was a man of inter-religious dialogue. दुसऱ्या धर्मांच्या पाटलावदारांकडे संबंद बांदूंक सुसंवाद करूंक ताका हुस्को आसलो. आनी देखून आबुधाबी वचून थंय ताणें खेरीत दाखलो परगटलो. He signed a special agreement of friendship, an agreement of friendship with the Muslims. ताका हुस्को आसलेलो. Recently, his last visit was to Indonesia, and there he met followers of all religions, build bridges of friendship. ताचो तिसरो जायते दाखले ताणें परगटले, आनी तो म्हळ्यार एन्सिक्लिकल लेटर लावदातो सी. आनी ह्या दाखल्यान पापसाहेब श्रिश्ती सोबें आपलो हुस्को परगटय. श्रिश्ती म्हळ्यार आमचें समानीय घर जावं कॉमन होम. ते श्रिश्तीचो सांबाळ करूंक सगल्या मनशांचो, पूण खेरीत भाशेन पवित्र सोबेच्या वांगड्यांची जबाबदारी म्हूण ताणें समोयार आनी समोया भायर आमकां हुस्को उलो मारलो. आमचें जिवीत बदलूंक, आमच्या जिविताची वागणूक, आवर लायफस्टायल बदलूंक ताणें उलो मारलो. He often spoke about ecological justice and intergenerational justice. की देवान ही श्रिश्ती एक थेवो कसो आमच्या हातांनी घाला. आमी ताचो सत्यानाश करूंक न्हय, पूण फुडले पिळगेक ती अदीक बरी करून तांकां दिवंक ही आमची जबाबदारी म्हूण पाप सायबान समोयार आनी समोया भायर आमकां उगडास केला. बाबा भयणीनो, देवानो आमकां देखीवंत, हुस्क्यान भरलेलो, दोयाळ, ल्हानवीक, सादो पापसायब फावो केलो म्हूण ह्या मिसान देवाक दिन वासवी. देवान ताका सासणाच्या जिविताची मजुरी सुबामपणी फावो करची म्हूण आमी मागुया. पूण त्याच बरोबर जें दायज ताणें आमकां दवरलां, the legacy that he has left behind, let us continue it in our life. खेरीत भाशेन पाद्री कडेन उडोवन तो म्हणटालो, आमी मुणयारपण करतना आमच्या शेळयांचो आमकां वास आसूंक जाय. While we exercise our ministry, we must have the smell of our sheep. ताणें आमकां सोबीत फुडारीपणाची देख दिल्या. ती देख आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालूंक ताचे भाशेन जेजूच्या एकवटान जियेतले, खुशाल बरीत, ल्हानवीक, सादेपणान आमचें जिवीत जियेतले. पूण खेरीत भाशेन सगल्यांच्या अदीक करून समाजाचे देगेक जियेतल्या आमच्या भावां भयणीचो हुस्को घेवन आमचें जिवीत आमी जियेतले हांव आनी आमचें मुणयारपण आमी चलयतले हांव म्हूण ह्या आयचे समोरमणेन आमी देवाक भास दिवया. सगलीं उबी रावया. बाबा भयणीनो, जेजून आमकां सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर आयज खेरीत भाशेन आमच्या पाप सायबाक सासणाच्या जिविताची मजुरी मागतना
ताच्या मरणान दुखी जाल्ल्यांक गोठाय आनी बोळ मागतना पाप सायबान आमकां सोबीत दायज दवरला तें आमच्या जिवितान आपणावंक आनी आमचे चालीन वेव्हारान घालूंक देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. तर हांवूय तुका सांगता, तूं पेद्रू मुणगे कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों. 12 वर्सां आदीं जेजून आपले पवित्र सोबेची जबाबदारी फ्रांसीस आमचे सोंपून गेल्ल्या पाप सायबाच्या भुजांचेर घातलेली. विस्वाशीपणान केल्ली जबाबदारेची तांकां मुजुरी दी म्हूण आनी सासणाचो विसो तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. नस्तो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हटलें, सिमांव जिवांवाच्या पुता, हाचे परस तूं म्हजो ओदीक मोग कोत्ताय. ताणें ताका म्हटलें, होय सायबा, हांव तुजो मोग कोत्तां. हे संवसारांत जेजून इस्तापलोली पवित्र सोबा चलोवंक आनी देवीक चोरो आपले पोरजेक वांटूंक जेजूच्या काळजा सारको नवो पाप सायब आमकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. पूण तुमी देवान विंचून काडलोलें कूळ, तुमी त्याच देवा रायाचे यादनीक, तुमी देवाचे सेवेक संस्कारलोलें राष्ट्र, तुमी देवान आपली करून घेतलोली पोरजा. पवित्र सोबेन आमकां एक एकल्याक आपल्या आपोवण्या प्रमाणे खेरीत जबाबदारी आनी वावर आसा म्हूण वळखून एक परिशदीक सोबा बांदून हाडूंक आमी सोगलीं वावरूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. त्या दोरयांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे पागेरां मागताले. जेजून तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दोत्ता तसले खारवी कोत्तलो. पवित्र सोबेचें मिसांव जावन आसा मनशांक दवरपाचें. हे मिसांव वळखून आमच्या गोंय दामांवच्या मात 2 प्रांतांत उर्बेन आनी नेटान शुभ वर्तमान पुरगोट करूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या उदारपणान ती आमकां फावो कर.
हे आमी मागतांव त्याच तुज्या प्रितीमोन पुता जेजूचे नांवी. गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो प्रिथ्वेचीं फळां पाप साहेब फ्रांसिसान प्रिथ्वेचो पर्यावरणाचो सांबाळ करूंक ताणें जाय तो तोकोस घेतलो. संवसाराचो सांबाळ करूंक, श्रेश्टी राखून दवरूंक, पर्यावरण नितळ सांबाळूंक आमचो सोंपलोलो पाप साहेब फ्रांसीस खूब वावुरलो. लावदातो सियो ताचो दाखलो आमकां खरेतूच म्हत्वाचो. ह्या दाना बरोबर आमचें जिवीत, पर्यावरण सांबाळपाचे आमचे प्रयत्न वेदीचेर खालतीकायेन आमी दवरुया. आमी गायन करतले हांव बागेंतल्या फुलां मदें.
मोशा बाफा भयणीनो हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा तुका प्रार्थना करतले पवित्र सोबेची देणी कोणवालायेन मानून घे आनी जाका तुवें तुजे पोरशेचो व्हडतो यादनीक केलोय ते आमच्या बाग्योंत बापाक फ्रांसिस्काक स्वर्गार मोहिमेवंत जाल्ल्या यादनिका मदें घे म्हूण आमी विस्वासान मागतांव तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या
उगडासा कोरात. Bavartazo gut porgotuja. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पिर्तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी आमच्या गवळी बापा फिलीप नेरी, आदारी गवळी बापा सिमियांव आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा फ्रांसिस्क पाप साहेबाची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र इस्ताना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुसे भाग्योन दुर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरबोंडोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. म्हज्या भावां भयणीनो, जेसून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणून फ्रांसिस्क आमच्या सोंपलेल्या पाप साहेबाक सासणाच्या जिविताची मोसुरी सुबामपणी मेळची म्हूण मागतना ताणें आमकां दिलेली बऱ्या गवळ्याची पोरसुळीत देख घेवन आमी आमचें जिवीत ल्हानविकायेन एकामेकाची सेवा चाकरी करून
एकामेका सोबे ओदीक करून समाजाचे देगेक जियेतल्या सोबे आनी सृश्टी सोबे हुस्को दाखोवन आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक आमकांय देवाचे कृपेचें बोळ आमी मागुया. आमच्या बापा सोरेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो मिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्वेस्पोरा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव, तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुभागी. सोम्या, तुवें मोशे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थूया. बो मोगाळ बापा, तुझ्या प्रिती मोगाच्या जेवणान वांटो घेवन तुवें आमकां दिल्ल्या गोवळ्या फ्रांसीस पाप सायबा पासत आमी तुका दिन वाचतांव. आनी जाणें संवसारान विस्वाशीपणान तुज्या गुटांचें मुणयारपण चलयलें, ताका आतां तुज्या भोगतां सांगाती तुजे काकलुतीची वाखाणणी करूंक व्हर म्हूण आमी प्रार्थून मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तोकल्यो बागोवया. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान उमोर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं. आमेन. बावार्ता वरवीं जेजू बरोबर पवित्र स्नानान तुमी पुनर्जिवंत जाल्यान आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बरोबर स्वर्गार सासणाच्या सुखाक तुमी पावूं. आमेन. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांकाल आसूं. वचून या, क्रिस्ताचे शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे वळूकार, हालेलुया, या पवित्र बलिदानान देवाक आमी आर्गां दिल्या. आमच्या सोंपलेल्या पाप साहेबा पासत ह्या दिसांनी आमचे मागणे चालूच दवरुया आनी ह्या मिसाची सोंपणेक आमचें गायन घेवया उत्सवाचें गीत.